सगळी. आम्ही बरी असा मस्त मजेत ट्रॅव्हलिंग करीत सारखी उमेदीर आसा. आणि जस्ट आताच एक व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड केला आणि सेकंड व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट केला. जशें की तुम्ही माझ्या कालच्या व्हिडिओन पळयलें की आम्ही काल घरा कडल्यान भायर सरल्या एक 4-5 दिसाच्या वॅकेशन मोडार आसात. तर आम्ही जर तुम्ही कालच्या व्हिडिओन पळयलें ते आम्ही काल गेल्ली नरसोबावाडी म्हणजे आयजच गेल्ली जर तुम्ही कालचो व्हिडिओ पळयला. सो दत्त मंदिर आसा थंय पादुका कृष्णा नदी आणि पंचगंगेचे संगम एंड ऑल ते सगळें तुमकां हांवें कालच्या व्हिडिओन शूट करून दाखयलें. तर आता आम्ही वता नेक्स्ट डेस्टिनेशनाचेर ते म्हणजे पंढरपूर. विठ्ठल रखुमाई मंदिर पंढरपूर चंद्रभागा नदी जी आसा ती आमचे एन्शियंट टेम्पल पंढरपूरचे. तर थंय वता आमी. सो ऑन द वे आसा थंय वचपा खातीर. हय सो थंय वता आमी आतां. ऑन द वे आसा वचपा खातीर ऑलमोस्ट एक 1 म्हळ्यार नरसोबावाडीच्यान 150 किलोमीटर आशिल्ले आतां 143 किलोमीटर आसा. 2-2.5 वरां भितर पावतली आमी. तर नॅशनल हायवे ना एसएच स्टेट हायवेचेर. सो त्या रोडान वता म्हणजे मातशें टायम लागता. तर पळय हो हांगासर आसा ड्रायव्हर भाऊ. इपा मा बीन आसा. मा आसा जेवण बीन ठणठणीत जाल्या. आमी थंयच्यान जेवण बी आयिल्ली न्ही सो तेका लागून आमी बरी मस्त ठणठणीत आसा. तर आतां वता पंढरपूर पळयता. इफ सपोज आता पॉसिबल जालें न्ही जाल्यार दर्शन घेवपाचें ट्राय करतले आनी तुमकांय बी दाखोवपाचें ट्राय करतले. बट कितें जाणा अशें जे आमी टेम्पल्सांनी बी वता बीन बार खंय थंय न्ही व्हिडिओज फोटोग्राफीज अलाव आसना. पयलींच थंय बोर्ड बी मारलेले आसता आनी जे कडेन अशें करून बरयता बीन अलाव ना म्हणून थंय हांव लिपोन सोडून बिरून व्हिडिओ काडना. सो बरें जायना न्ही तें जे थंय ना करपाचें तें ना करपाचें करप ना अशें म्हणून. तर आतां वता पंढरपूर. वाटेर जर कितें जालें जाल्यार तें बी शूट करून दाखयता नाल्यार डायरेक्ट आमी न्ही देवळान पावता की मेळ्या. आतां आमी जेवन बी येयल्या सो खंय वाटेर जेवपाक बी रावपाचें अशें कांय ना. सो आयज पार्ट 2 आमचो वॅकेशनाचो. तर मेळया आनी थोड्या वेळान. कॉन्सन्ट्रेशन धरून गाडी चलोवंक पडटा हांगा. सो हांगासर ही स्टेट हायवे महाराष्ट्र स्टेट हायवे 137 आणि 1-2.2 वरां लागतली आमकां पावपाक. सो रस्त्याक काय प्रॉब्लेम ना म्हटल्यार रस्तो बरो आसा. खंय चुकोन असो मातसो गडगडटा बारीक रस्त्याचेर बी नाल्यार रस्तो बरो आसा आणि व्यू बी बरो आसा. सो बेजार येना ट्रॅव्हलिंग करपाक न्ही रे. ट्रॅव्हल करपाक बेजार येना आणि आमकां आनी हरशीं म्हणून आमकां ट्रॅव्हल करपाक बी बेजार येना. मा मातशी झेमता मदीं तिका न्हीद बी येता. आमी तिका खबरी सांगता आनी मा म्हणल्यार मा न्हिदून पडलेले आसता. सो चलात या. वाटेर कितें मेळ्ळें जाल्यार तुमकां शूट करून दाखयता नाल्यार डायरेक्ट पावतकीर. मिनी चंद्रभागा अशी ना. कितले लोक पळय. हा तो संगम म्हणटा तो हेच न्हय. तो लोक बायक बी धुवपा लागले. कितले लोक आसा. हा कसलें तरी देवूळ ते पंढरपूरचे देवूळच शे मगे सारके. आणि आमचो ड्रायव्हर भाऊ हांगासर इटेबल प्रोसेसान आसा. आमी एप्पल खातात. वाटेर घेतलेले एप्पल आणि मान पेर बी धुवन दवरला. आता एप्पल खावन जालें की पेर खाता आमी. बेस्ट आहे की सगळं वाईल ट्रॅव्हलिंग. फ्रुट्स बरी ट्रॅव्हल करता आसतना. आणि मस्त हा वाटेरच घेतलेले हांगा पेर हे एप्पल मस्त पेरांय घेतल्या. पेरूय बी एक खातला आणि खात पीत ट्रॅव्हल करपाचें. खात पीत ट्रॅव्हल करपाचें. सगळा आल्टो स्टॉक सोंपो नाका. बरे बरे व्यू आसता बट मोबायलाचेर न्ही कॅप्चरच जायना. मस्त दिसता न्ही पळोवपाक. कितें तो सॉलिड आहे. कोण दिल्लीसान येयला बाईक घेवन. रायडर दिसता.
मिल्स. ह्या सायडीच्यान धरून त्या सायडीन म्हटल्यार. आणि ही पळोवपाक इतली बरी दिसता. विंड मिल्स, उसाचे मळे, द्राक्षांचे मळे आणि कितें एसटी महाराष्ट्राची आवाज करते. सगळ्या अशी विंड मिल्स भरपूर आसा. म्हाका कितें म्हणटा गे चक्रां गिरगिरी गिरगिरी किती जमनीर चवथीक आणि नी सगळ्याक मळे, द्राक्षां मळे, डाळिंबा मळे, ऊस भरपूर. चारय वटेन ऊस म्हळ्यार ऊसच सगळे. आता म्हाका वत लागता म्हणून हे घातला हांवें. आतां म्हाका शीक खाता म्हणून एक सायडीच्यान वत मारपा लागले. एक हात काळा जातलो म्हणून स्कार्फ घातला मा कडल्यान घेवन. कॅमेरा आसा थंय वयर स्पिडीक. ताला वयतकीर कळटली मागीर. आतां येना ते 6 म्हयन्यान घरा कडेन येता ते मागीर. अजून उरला तुळजापूर 197 किलोमीटर. सोलापूर शेळकेवाडी. तर कांय ना हांगा टायमपासाचें जें कितें बरयलां पळय न्हू ते वाचत वचपाचें. आनी कितें करतली खावन कितली खातली आनी ही गेमां पोट भरलें. आनी पळय विंड मिल्स बरी दिसता पळोवपाक. फुडल्यान सामकी घर पळय गो एकच सारकी. गांव तो बॉक्स पॅटर्नाची घरां. गांव दिसता तेंगेलो तो. आणि हे सोलार पॅनल बसून कॅमेरा बसयला सगळ्याक स्पिडीक. लास्ट इयर जेन्ना आमी शिर्डी येयल्ली तेन्ना कोल्हापूर आमकां कितल्यात आला रे 2000 स्पिडीक. ओवर स्पिडीक आहा तो बी कितले 6 म्हयन्यांनी येयला. ऑनलायन मॅसेज येयला आमकां. आनी आतां ताका लागून कोण म्हणलें मातशें सुसेगाद ते आमकां चड गडबड काय ना रोखडी पावतली न्ही अशें. सुसेगाद वता ताका लागून. ड्रॅगन फ्रूट प्लांटेशन. सो आमी न्ही पंढरपुरा पावली. ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर सुमार उरला. वाटेर आमकां दिसलें डाळमाची झाडां आनी ड्रॅगन फ्रूट. अजून जावुना दिसता. मस्त. चला फुडें आनी कितें मेळटा पळोवया. हे पळय ह्या सायडीच्यान सगळें ड्रॅगन फ्रूट. पळय ह्या सायडीन बी सगळें ड्रॅगन फ्रूटच. आनी फाटल्यान न्ही हे मेळ्ळें डाळिंब. चला या आतां मोदी एक टी ब्रेक घेवपाचो आसा. ड्रायव्हर की फरमाईश पे. आनी मागीर डायरेक्ट रुमार. तर आतां न्ही टायम 6:45 सुमार जाल्यार. एक्चुअली आमी हांगासर न्ही ऑलमोस्ट 5:45 सुमार पावली हांगा म्हटल्यार पंढरपुरा. बट पार्किंग आनी इतलें ट्रॅफिक आनी इतलो रश न्ही सारकी आमकां आय थिंक 6:30 जाली. ऑलमोस्ट 1.5 वर सुमार लागले. 1.5 वर आयजच लागले म्हणल्यार जाता तुमी. इतलो रे आयज एकादस खंय ताका लागून सामकी रश. आनी हांगसर न्ही हॉटेल्स रेस्टॉरंट्स कांयच ना बरी सोदपाक गेल्यार. आनी आयज एकादशी लागून इतलो रश. रूम बीम कांयच मेळना. सो आमकां मागीर लास्ट हांगा एक लॉज मेळ्ळा. थंय बूक केला. बरें आसा सामकें वायट अशें ना. फक्त इतलोच की पार्किंगाक प्रॉब्लम. पार्किंग जें आसा पळय न्हू तें सारकें मेळना. अशें करून गाडी लावपाक पडटा हॉटेला मुखार. हो आतां तेज्या मुखार रोड आनी आमी हांगासर ही गाडी लायला. आनी हे आमचें लॉज. पण बरें आसा रूम्स बी एक्चुअली 3 जाणांक बरें आसा रूम बीन. तर आमी हांगासर बूक केला. आतां भायर सरल्या 6:45 जाला.
आणि मेन म्हटल्यार कितें खबर आसा हांगासर न्ही देवूळ जे आसा पळय न्ही विठ्ठल रखुमाई टेम्पल जे आसा पळय तें न्ही ऑलमोस्ट 1.5 म्हयने सुमार जाल्यार बंद आसा त्याचे कन्स्ट्रक्शनाचें काम चालू आसा तेका लागून आनीक 1 तारीख नंतर म्हटल्यार जुनाची 1 तारीख नंतर खंय ते स्टार्ट जातले आता सो दर्शन बी कांयच ना तर आमी पयलीं चिंतलें की नाका चल हांगा रश रूम बीम कांय ना सो या आमी म्हणून जे आमचो नेक्स्ट स्टॉप आशिल्लो पळय थंय वचून रावया म्हणून मागीर अशें चिंतलें येयलात न्ही चल एटलिस्ट चंद्रभागा जे आसा पळय तेजें दर्शन करूया थोडीशी बारीकशी शॉपिंग बी करया अशें म्हणून तर आतां तेकाच लागून भायर सद्या पयलीं म्हटल्यार चंद्रभागा पयशे बी दवरना चंद्रभागा जी आसा पळय न्हू तेजें दर्शन पयलीं घेतात आनी थंय वचून येता टेम्पल भायल्यान पांय पडटात अशी अगे सायडीन आनी मागीर न्ही आमी जे बारीकशे कितें शॉपिंग करपाक जायना बारीक बारीकशें ते सगळें करून घेता सो बारीक बारीक तुमकां दाखयता शूट करून आनी मेळटा मागीर जस्ट भायर सरलात हांगच्यान देवूळ कितले पयस आसा पळय आतां ओनर जो आसा पळय तो म्हणटा लागींच अशें सो पार्किंगाक खूब प्रॉब्लम हांगासर करता 2 मिनटान मेळटा तुमकां एका टांग्यान पयलीं बसयता सो तुमी पळयात आतां तरी मातशी कमी जाला ना उदक पांयो घालपाक जागो नाशिल्लो इतलो रश आनी ट्रॅफीक सगळ्याक आनी पोलीस बोवा मारता लोकल्स बोवा मारता भायली रजिस्ट्रेशन न्ही सो तेका लागून आनी इतलें बेजार हाडलो ना रूम सोदूंक मेळना कांय ना आनी आमी एक चूक केली की ना ऑनलायन बुकींग जें आसा पळय न्हू तें करूं ना आमचें म्हणून घरा कडल्यान सगळी गडबड जाली न्ही तेका लागून सो ऑनलायन बुकींग करूं ना आनी हे सगळं प्रॉब्लम जाला नेक्स्ट स्टॉपाचो बी हांवें चिंतला आयजूच हांव ऑनलायन बुकींग करून दवरतलें पळोवपाक शकता रश ही सगळी शॉप्स एंड ऑल आसा पयलीं सकयल वचून येता टांगो जाय खंय तेका टांगो तेका टांग्यान बसयता चल धन्नो चल टांगो बिंगो म्हाका नाका हां कितें नॉट इंट्रस्टेड म्हणा सद्याक सो ही हांगासर लाखाची कांकणां करतात एक्चुअली बेगीन पावली न्ही जाल्यार आमी चिंतलेले बोटीन न्हू त्या पलीकडे बी वचपाचें म्हणून बट हे सगळें ट्रॅफीक आनी हेतू भितर टायम जालो सो कितलो रश तुमी पळोवपाक शकता कितलो रश सो उदो येयल्ले पळय न्हू तेन्ना हांगचो सगळें व्हायट 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 व्हायटच दिसतालें रश आशिल्लो समजो आतां तरी मातसो कमी जाला लेट जालो न्ही तेका लागून तर आम्ही एक बोटीन रायड घेवपाक वता टायम पळयात कितलो जालो तो 7 जाली चंद्र बी येयलो आनी आमी फन मुवमेंट आमगेलो हे पळय आनी फोनार उलयता मस्त आनी आमी वता आनी टिका बी लायला टिका वाकडे लायले त्या बायेन तू लांब जाल त्या बाये म्हणून कोण सांगला दादा डीप आहे का नदी 10-15 फूट डीप आस काय दादा सांगता 10-15 फूट खोलली हांवें हांग काडला 10-15 फूट म्हणटली सो फाटल्यान तुम्ही पळोवपाक शकता कितलं रश पळयात लोक पळय अजून कितलो आसा तो आमकां दिसलें ह्या सायडीच्यान ना म्हणटकीर लोक कमी जालो म्हणून पण ह्या सायडीन सगळो पावसान काळो गडगड मारता व्हिडिओ बघा आपला व्हिडिओ बघा युट्यूबवर हा कोणतं चॅनल आहे वन स्टेप होम
माझ्या चॅनलाचे प्रमोशन करपा लागल्या ना ना पावसान असं काळोख गेला जगलं बी मारता मध्ये चिक चिक जाता आणि आम्ही हांगा पाऊस पडपा लागलो इकडे मिळतात आणखी दादा ते काय पिंक कलरचं इस्कॉन मंदिर आहे का घाट बांधलाय पायऱ्या तिकडे नेणार तू आम्हाला भिता जाल्यार पळय बोटी बीन कितली आसा पळय त्या सायडीच्यान खंय गेली घरा वता ती आतां सो आमी थंयच्यान आंगोली कितले पयस आनी सगळं मारतात सगळं आणि हे इस्कॉन टेम्पल राधाकृष्णाचें इस्कॉन टेम्पल राधाकृष्णाचें सो लायटी लावना अजून तर आम्ही ताका दादाक सांगलें आमकां ते सायडी वर नाका हे सायडीच्यान अशें व्हरून हाड फक्त आमी टेम्पल जें आसा पळय त्या भायल्यानूच पळयता अशें म्हणून भितर म्हळ्यार काळोख जालो न्ही आतां ताका लागून बरें आसा व्हडलें सारकें टेम्पल कचरो खूब शाळेत लायटी ते ऑफ करून देवळांची एकच हाताला एक डझन मग तुमचं ना किती जाता लूज ती भांगरा घालून निवडा श्रावणा घालपाची ती हे घेऊन येते का पाकीट आणि दिसना दुकान हा चल ती जोडला चालले